जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि पंचायत मिनिस्टर जो मोविन गुदिनो हा तेणी स्टेटमेंट जो काढला की गोवा मायल्साक जर टॅक्सीवाले जर जॉईन जाता आनी तांकां फुकट टॅक्सी दिवपाची वेवस्था करपाक जाता म्हणून सरकारा तर्फे आनी तेंच्यांनी ती फुडें येवन घेवची म्हणून तेजो लाभ घेवचो म्हणून आव्हान केलां सगळ्यांक. त्या स्टेटमेंटाचेर सविस्तर उलयतना सांगपाक सोदता की सगळ्यान पयलीं हांव मोविन गुदिनो हेका आव्हान करता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून ताका सगळ्यान पयलीं आव्हान करता की तेणी पयलीं एक भुमिका ठरोवपाची गरज आहा की टॅक्सीवाल्यांक आपूण मदत करता, टॅक्सीवाल्यांक वयर काडपाचो विचार तेचो आसा काय टॅक्सीवाल्यांक बुडोवपाचो विचार पळय आहा ही पयलीं तेणी खंय तरी भुमिका ठरोवपाची आवश्यकता आसा सगळ्यान पयलीं. कारण जर तर तेची भुमिका पॉझिटिव्ह आसत म्हणजे ताका दिसता की टॅक्सीवाल्यांक जर आमी बाबा वयर काडटलो हो सरकार जो आहा तेंच्यांनी आयज पर्यंत तर कितेंच सरकार हेचे टॅक्सीवाल्यांचे बरें करूंक ना आमकां दिसून येता. पूण आतां जर तेची भुमिका आसा की फुडें बाबा काडुया हांकां वयर जाल्यार अशें वेग स्टेटमेंट काडचें न्हू. आनी त्याच प्रमाणे मोविन गुदिनो जो पळय आयज पळय स्टेटमेंट काडटा की गोवा मायल्साच्या अंडर सगळ्यो टॅक्सी घेवपाक गोवा मायल्सा फाटल्यान आसा कोण हेचे पयलीं तेणी जाहीर करपाक जाय. कारण जी पळय आमची केस चलता लोक आयुक्ता कडेन त्या प्रमाणे मोठ्या प्रमाणान हे आमचे गोवा मायल्स जे पळय आहा हेंच्यांनी सगळ्यो ज्यो भानगडी केल्या ह्यो एक एक उघड जाता. GST हेंच्यांनी भरूंक ना आनी खंय तरी GST कावन्सिलान हेंचेर आतां एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्या. पयर ITNच्यान आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे आतां खंय तरी हेंच्यांनी गोंयचेर GST रजिस्ट्रेशन बंद करून खंय तरी महाराष्ट्रान करपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आहा. म्हणटकच अशा तरेन जे डिफॉल्टर आहा सरकाराक आनी तेंचे कडसून टॅक्सी तेंची इतली ऐपत आहा काय म्हणून टॅक्सी दिवपाक सगळ्या युवकांक आमचे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहा तांकां काय मोविन बेश्टे स्टेटमेंट काडपाक जाय म्हणून काडटा हे कळपाक खंय तरी मार्ग ना. हय ऑलरेडी पयलीं ना तेच न्हू. आतां गोवा मायल्स हांवें सांगलेल्या प्रमाणे जे GSTचे थकबाकीदार आहा आनी जे फोटिंगपणांनी उबे रावला तेची ऑथेंटिसिटी कितें आहा आनी जे मोविन सांगता तेचे कडसून टॅक्सी घे. हांवें प्रसन्न घोडगेचें उदाहरण दिलें. आयुश्यभर बावड्यांचे लोन हे जालें ना म्हणजे तो कितें आहा चक्रवाड म्हणजे प्रायवेट इंट्रस्ट लायतालो म्हणून गोवा मायल्सा फाटल्यान दिणारो टॅक्सी कोण आहा ते जर इतले तर लॉसान गेल्ल्या आयज तेंचे कडेन तेंच्यो टॅक्सी चलना जाल्यार तेच्या फाटल्यान कोण हें पयलीं उघड करूंक जाय मोविना कळ्ळें न्हू. आनी ते जर जायना जाल्यार बेश्टो टायमपास करच्यो न्हू. कित्याक तो एक राज्याचो मंत्री आनी हो वेवसाय जो आहा हो ट्युरिस्टा कडेन पब्लिके कडेन संबंदीत आहा म्हणून हेचेर सिरियस विचार करचो तेणी आनी खंय तरी जे हांवें सांगल्यात ज्यो स्किमी ऑलरेडी पळय पेंडींग आहा त्यो तांकां चालना दिवची त्यो दिवपाक हातभार लायलो जाल्यार टॅक्सीवालो समर्थ आहा की आपली टायम टू टायम टॅक्सी रिप्लेस करपाक किंवा मोपा भागानूय आतां सगळे पेडणेवासी सगळे सज्ज आहा टॅक्सी वेवसायान येवपाक.